लॉकडाऊन सोंपतकर राज्यांत पर्यटक येवपाक लागल्यात. मात खूब कडेन पर्यटक नेम पाळिल्ले पळोवंक मेळना. अशे नेम ना पाळपी 15 पर्यटकांचेर मास्क घालिनासतना पणजेंत भोंवता म्हण पणजे महापालिकेन दंडात्मक कारवाय केली. हो उपक्रम असोच फुडें चालू दवरून कारवाय करतले म्हण पालिकेचे महापौर उदय मडकयकरान म्हायती दिल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. सगळ्या लोकांक आता ओपन जाल्लो आसा आणि तेतून खुबशे टुरिस्ट येवपाक स्टार्ट जाल्या. आणि आज हांव घरा कडेन येतना पळयत जाल्यार चर्च स्क्वेरा कडेन एक जवळ जवळ एक 12 जाणांचो ग्रूप पयलो आणि मागीर एक 30 जाणांचो ग्रूप विदाउट मास्क घालनासतना ते पळयले हांवें इमिडिएटली आमच्या इन्स्पेक्टरांक आनी तांकां सगळ्यांक आपयलें आणि आज सगळ्यांक फायन दिल्या. आज आमी ट्युरिस्टांक वेलकम करता, पूण ट्युरिस्टांनी लक्षांत दवरूंक जाय की मास्क घालनासतना भोंवप हें तांकां डेंजरस आनी आमच्या लोकल लोकांकूय डेंजरस. आमकां ही ड्रायव्ह कंटिन्यू दवरची पडटली, कित्याक हळूहळू आतां ट्युरिस्ट येवपाक सुरू जाल्या आनी तेतून हे जर ट्युरिस्ट जर अशे बेजबाबदार वागपाक लागले जाल्यार आमकां खरेंच एक बाउंड्रीचेरूच गव्हर्मेंटान एक थंय गायडलायन हें करची पडटली, तांकां दिवची पडटली. बाबा कितें कितें गायडलायन आसा, SOP कितें आसा गोंयची ही तांकां सांगची पडटली. कित्याक खुबशे वेळार लोक कंप्लेनी करता की ट्युरिस्ट येता विदाउट मास्क भोंवता, तुमी कितें करता काय म्हणून. आमकां गव्हर्मेंटान ऑफिशियली ऑथरायज केल्या तांकां फायन दिवपाक, आनी तेन्ना हो आयच्यान आमी सांगल्या की आयच्यान कंटिन्यू ड्रायव्ह आमची चालू आसतली.